जे काल जे डिक्लेअर जालें रिजर्वेशनां म्युनिसिपालिटी इलेक्शनां हेजेर कुर्चोरेम काँग्रेस ब्लॉक कमिटी तुमचें जें डिसिजन जालां तें सारकें फेर जालां तुमकां तेजे बद्दल तुमचे विचार कितें आसा? ना पळय फेर म्हणजे सरकारान खंयचें डिसिजन जायना कितें आसा हें जें रिजर्वेशन जालां हें जें आतां तेणी वाड करून जशें रिजर्वेशन केलां हें चुकीचें आसा. खुबशे कडेन खुबशे भुरगे बरे बरे भुरगे काम करताले त्या वार्डान ते वार्ड रिजर्व केल्ले आसले. आमकां कांय आतां तेजें हें ना कित्याक तो विशय सोडून आतां आमी लोकां फुड्यान कशें तरेन आतां आमी जें म्युनिसिपालिटीची फाटलीं 5 वर्सांची परिस्थिती जी पळयल्ली आसा तें फाटलीं तेणी तशें केलें म्हणून म्युनिसिपालिटीची तशी अशी जाल्ली आसा आतां. फाटले खेप तेणी हेंच केलें आपल्या जाय ते वार्ड रिजर्व केले आनी आपआपल्या मनशांक थंय पावयलें बरें आसा. आतां आमी जे म्युनिसिपालिटीचे मुद्दे आहा ते लोकां पर्यंत घेवन लोकांचो फूल सपोर्ट मेळटलो. म्हणटरी खंयचे स्थितीन कशें रिजर्वेशन जावं रेडी आसा. रिजर्वेशन जावप हो आमचो प्रॉब्लेम ना. रिजर्व करून तेणी ताचे जाय तशें रिजर्व केल्लें आसा. आमी जे प्रत्येक वार्डान बरी लोकांक जे काम करपी जे आसा त्या लोकांक आमी म्युनिसिपालिटी हेल्प करपाचो खूब प्रयत्न करता. भाई तुमी इतलीं वर्सां काँग्रेसीक रिप्रेझेंट करतात. आतां तुमकां ह्या बद्दल जी रिजर्वेशन जालें तुमची तेजे बद्दल मत कितें आसा? कुडचड्यान BJP राज्यांत आनी कुडचड्यान तरी म्हाका दिसता दुसऱ्यान आनी से दिवपाक आनी चान्स कांय ना. आमी फक्त आमी उलोवंक शकता कितें वायट आनी बरें म्हणटा सांगूंक शकता पूण कितें घडटा तें पळय जाल्यार तें मोनोपली आमचो सगळें टोटल मोनोपली. आज वाड फोडटा कोणाकूय विश्वासान घेतला म्हणटा कळना जावं आमी ऑपोजिशन सोड हांवें BJP मनशां कडेन कॉन्टेक्ट जालो बाबा वाड फोडटाक क्रायटेरिया कितें दवरली खंयचे वाड मायनस केल्या. पयल्या BJP लोकांक आमकां म्हणाक खबर ना बाबा वाड खंयची फोडल्यात आनी कितें अजुनूय आमकां खबर ना की बाबा खंयची मत मायनस करून 9 नंबर वाड वाडयला म्हणून. जो पर्यंत आमकां पेपर मेळना तो पर्यंत आमी उलोवंक शकना. पूण म्हाका OBC करता म्हणून आनी वाड फोडटा हांगा अशें दिसता की हांगसर मोनोपली केल्या आपल्या जाय तें केलें. पयलीं म्हाज्या मता प्रमाणे पयलीं वाड आसलेले त्या वाडाच्या OBC 1 नंबर जाल्यार फुडली फाटी 2 नंबर जावपा जाय. त्या नेक्स्ट टर्माक 3 नंबर जावपा जाय. आज प्रत्येक फाटी वाड फोडटा प्रत्येक मनीस अशें दिसता की आमदार आपल्या जाय तें करूं सोदता आपल्या जाय तें केलें. हांगसर OBC दृश्टिकोनाक पळयता जाल्यार आपल्या जाय तें OBC केल्या. आनी म्हाका आनी एक खटकता म्हणजे 8, 9, 10, 11 लेडीज लायनीक ते बसून म्हाका दिसता ऑड दवरपा जाय खंय तरी हें मायनस ताणें आपल्या बायलांच्या खंयची घालपा जाय त्या वाड लेडीज करून दवरले. हांगसर पळोवपाक गेले जाल्यार एक बराबर लायनीक एक बराबर 8, 9, 10, 11 कशें लायनीक कशी लेडीज जावपाक शकता म्हाका तें कळना अजुनी. खंय तरी ऑड जावपा जाय 1 ते 15 किलो मदीं खंय वाडून पडों जालें 1 दिलो जाल्यार 2, 3 सोड 4 जावपा जालो 5 सोडून 8 जावपा जालो. तें ती पद्दत ना हांगसर पळय जाल्यार सगळें मोनोपल जालें दिसता. हांगसर खूब जाण आयले आमगेलेच न्ही हांव आतां गेल्या 15 वर्सां हेजेर लक्ष दवरून वता आनी कालच्यान हें आमकां दोळकार येता तेन्नाचे हांव सगळ्या कडेन उलयता. पूण प्रत्येक जाण चडशे लोक तुगले कडेन हांवें कितें केलें म्हणटा कळना म्हणून आमकां कशें केलें म्हणटा कळना आमकां 9 नंबर वाड वाडला तो 9 नंबर वाड सोलिया आनी म्हाज्या वाड खंयचे वता म्हाज्या वाड कट केले ते कट केले आनी 800 आतां येवच्यान 400 आनी तेवच्यान 500 केले आनी 800 एक वाड केला. तो वाड करता जाल्यार बसून आमच्या ज्ञाना प्रमाणे खंय तरी वाडल्या 1000-1200 वयर जाल्यार काय इल्लें मायनस करून ते वाड केले कडेन आसता. आपल्या जाय तेणी हांगसर जी पद्दत पळय जाल्यार दिसता की आपल्या जाय तो वाड आपल्याक खंयचो वाड वाडोवपा जायो तो वाड वाडयला आनी खंयचे आपल्या बायलां जावं खंयचे आपल्याला कॅन्डिडेट घालपा जाय ते फक्त विचार करून ही हें आमचें सगळें केले कडेन. आमची यूथ प्रेजिडेंट कुडचडेचो तुमकां हें जें रिजर्वेशन तें केलां तेतूंत युथाक खंय तरी पॉजिटिवनेस आसा. कितें जालां सद्या हें जालें म्हणटकीर हांव म्हाज्या थोडे ग्रुपाक मेळ्ळो स्पेशली काकोडेचे एरियात ते ग्रुपाक मेळ्ळो. थंय अशें म्हाका कळोन येयलें हो MLA कोण आसा हो BJPचो हो काकोडकारांक भिला तुमी पळयता आसतलें आतां रिजर्वेशन केलां हे आमचे यूथ ऑलरेडी काम करताले लोकां कडेन पावल्ले त्या मनशाले वॉर्ड रिजर्व केला
एका काकोडकाराक दिला म्हणून ते सगळं रिजर्व केला. ताका जर खरेंच डॅरिंग आसलेलें काकोसा असली तो आसा तशें इलेक्शन करचें आसलें तेणें, पूण हें तेणें करूं ना. आनी यूथ हे टायम तांकां आन्सर दितलो, जबाब दितलो हें केलें म्हणून हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां.